सीएम को मालूम है, सीएम के पास ही फाइल थी. पण कित्याक बंद केलो दिसता तुमकां? तुम्ही अप्रूव्ह केल्ले न्हू, तुम्ही सांगलेले जावचे म्हणून. इव्हेंट जावप काय ना जावप हे डिसिजन सीएमाचें आसता. पण तुका दिसना जावचे म्हणून? हे जे पॅन्डेमिक टायम जाता, कशें सिच्युएशन आहा, एसओपी कितें आहा, हे तांकां चड खबर आसता. तुमकां खबर ना? आमकां खबर आसता, आमचे कडेन आयले बरोबर म्हणून ताका डिसिजन घेवपाकूच ताचे कडेन धाडले. हय, पण तुमकां हे खबर ना ट्युरिझमाचें कितें बरें. पण फायनल डिसिजन कोण घेता? हेड ऑफ द सीएम म्हणटात कॅन्सल जालें. आतां कितें? आतां कितें? बरें जालें न्ही. बरें जालें. आनी पयलें तुमी म्हणटाले जावपाक जाय म्हणून न्हू. हे सिच्युएशन पळोवन ताणें केलां आसतलें न्ही. सिच्युएशन कितें आहा तर? तुमी म्हणटा सगळें सारकें आहा म्हणून. सिच्युएशन अजून सारकें ना ताच्या मनान अशी. तुज्या मनान कितें आहा? म्हाज्या मनान सारकें जालां. तुज्या मनान सारकें आहा, ताच्या मनान सारकें ना. तुमकां दिसना जावपाक जाय जाल्यार? जावपाक जायना तर डिसिजन फायनल तेजें. पूण तुका दिसना तुजें मत कितें? टुरिझम हें जालां म्हणजे ओपन जालां म्हणजे जावचें आसलें. हेजेर जावपा अशें म्हाजें मनान आसलें. कळ्ळें तुका? आनी म्हाका जाय आसलें. पण तुका जाता कितें? लोकांक जाय तें जावपा जाय न्ही. मागीर तुमकां नाका म्हणजे लोकांक नाका? ना ना, आमकां लोकांकूच तेजेर ऑब्जेक्शन हाडपा नाका न्ही. हय, पण कोणें ऑब्जेक्शन हाडलें तर? पण सीएमान सगळी स्टडी करून तें डिसिजन. ही स्टडी कोली आसता ते म्हाका खबर. पण सीएमान जेन्ना सीएमा कडेन फायल वयता तेन्ना स्टडी करता न्ही तो. कितें आमची पण तुवें दिवन स्टडी करून आसतली सर, सांगलां आसतलें बाबा जावंक जाय वो जावंक नाका. खंयचें डिसिजन हांव घेवंक शकना विदाउट फायनल अप्रुवल. फायनल अप्रुवल म्हणटा कोणालें? कोणा? सीएमाचें. सीएमार. मागीर ट्युरिझम मिनिस्टर तुमी न्ही, तुमकांय बारकाय खबर. सुद्दां आमचे वयर आहात न्ही. आनी तुमकांय बारकाय खबर आहा न्ही. आमचे वयर आनी आहात न्ही मनीस. तुमकां सांगलें सीएमान रिजेक्ट करता ना, म्हाका अजून काय खबर ना. तुमचे वयल्यान कळ्ळां. अरे म्हाका काय खबर. पूण फाटीं तुमी फायल जाल्या तेन्ना सीएम फायनल न्ही. आमचो कसलो इंट्रस्ट आसा तेजे भितर? जे डिसिजन घेतलें जालें. पण लॉसान वयचें ना ट्युरिझम. क्राउडेड करीत आसा. म्हाका सांग, तुमी जे आहात पळय मिडिया, जाल्यार उलयतात, ना जाल्यार उलयतात. कितें आहा तें सारकें चला न्हू तेणें. इव्हेंट जे इंटरनॅशनल लेवलाचे इव्हेंट आहा तेजेर कितें तरी स्टडी आसतली न्ही. आमी घातलें ताका. पूण येदे व्हडले मेलावा बदल तेजेर स्टडी आसना. येदे व्हडले प्रोग्राम्स बा करता पळय तेन्ना, येदे व्हडले मिटिंगे बा घेता पळय ते, पार्लमेंट घेतल्यो, येदे घेतले, तेंचे स्टडी आसना. हो क्राउड न्ही, हो लाखांनी क्राउड. तो बेश्टो थिंगा क्राउडूच नाहलो तर ते आतां मेळावाक बा थिंगा ते फाटल्या दिसांनी लाखांनी क्राउड. हो जो जाता तो तुमकां लॉस न्हू. लाख येतात. तुमकां लॉस न्हू. लॉस म्हणून हे ट्युरिझमाक लॉस न्हू. अरे लॉस आणि फायदो, प्रॉफिट अँड लॉस हे चिंतपाची गरज आसा. आमकां पयलीं गोंयकाराचो जीव सांबाळटा. हितून जीव सांबाळटा जीव. आणि मेन म्हणजे समज 2 वॅक्सिन सगळे 100% जायत गोंयांत, खंयचो इव्हेंट येवपाक जाता. अजून पासून ते कंप्लीट जावं ना. सो इयर एंडाक आतां टुरिझम खंयचो इव्हेंट मोठो इव्हेंट लोकांक दिता तुमी आतां? ऑप्शन कितें? सनबर्न म्हणटा व्हडलो इव्हेंट. ऑप्शन कितें आतां दुसरो? आता जो पर्यंत हे दोन्ही वॅक्सिन जायना आसतली, खंय तरी रिझन आसतलें, ताणें घातलेलें आसतलें न्ही. त्या कॅन्सल जालें तुमी विचारपा न्ही ताका. पण हे 2 वॅक्सिन समज सगळ्यांनी घेतले जाल्यार खंयचो इव्हेंट हाडपाक प्रॉब्लेम ना. आनी टुरिस्ट जो येता तेणी 2 वॅक्सिन घेवपाक. बरें, पूण क्रिसमसाक आनी न्यू इयराक आतां इतले प्रोग्राम जातले तेन्ना ते 2 वॅक्सिनूच घेवन प्रोग्राम करपाचे? हे ल्हान ते ल्हान सर इतलो क्राउड येता. हो क्राउड म्हणटा व्हडलो, हे इंटरनॅशनल लेवलाचो क्राउड. पूण आतां कसिनोन बा वयता ते 2 वॅक्सिनां घेवन वयता भितर. क्राउड थंय आहा. कसिनोन बा क्राउड आसना भायर कोण चॅक करून घेतात तांकां. ट्रॅफिक जॅम जाता न्हू थिंगा. 2 वॅक्सिनां तोच भितर वयतलो कसिनोन. नाल कोणा एलाउड ना. दूसरे गोंयकारांचो स्टाफ आहा तेणेय घेवपाक. सर, न्यू ईयर के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन रहेगा क्या पार्टीज और इसमें? बोला ना, 2 वैक्सीन लेता है जो टूरिस्ट आएंगे 2 वैक्सीन देने वाला है. गोवा जब तक 2 वैक्सीन देंगे ना, सिर्फ नहीं गोवा के लोग, गोवा में जो आएगा जनवरी वो मास्क डालने का मेरे जैसा और सोशल डिस्टेंस से रहने का, घूमने का. बाबू जानेवारी फेब्रुवारी पर्यंत दोन्ही वॅक्सिन जाली जाल्यार इव्हेंट परत आपोवन 100% घेवंक शकता. तू म्हाका सांगतालो सीएमाक घे म्हणून 2 वॅक्सिनां कंप्लीट. वॅक्सीन गोंयकार आनी ते गोंयकारान ते कोण? गोंयकार आनी जे भायले तांकां 2 वॅक्सीन कंप्लीट करपाक. या थँक्यू. येस सर. शो आमचो शो फेब्रुवारींत जाला. पण तुजो नारो खंय गेलो तो? द शो मस्ट गो ऑन. फेब्रुवारींत जाला. ना, तुमचो नारो खंय गेलो काय म्हणटा तो? द शो मस्ट गो ऑन. 2 वॅक्सीन आणि गोंयकारय 2 वॅक्सीन देवाचे सगळ्यांनी कंप्लीट केले. असले व्हडले व्हडले इव्हेंट हाडपाक कसलोच प्रॉब्लेम ना, नॅशनल इंटरनॅशनल. द शो मस्ट गो ऑन. आमी सारखे सांगीत आसता हे इव्हेंट जावपाक जाय. शो मस्ट गो ऑन. थँक्यू.